हांव असं क्रायमा वेल्यान सुरवात करता. जी केस गोंयभर भरपूर गाजली आनी ती म्हळ्यार जेन्ना मायनर चलयांचेर कलंगुटे वचून गेस्ट हावसा भितर रेप जालो ती. आतां नक्की कितें घडलें तें आमी दाखयलां, तुमी पेपरांनी वाचलां, पूण हातूंतल्यान खुबशे प्रश्न तयार जाल्यात. जेन्ना मुख्यमंत्र्याक ह्या विशीं विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की आमी मातशी इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम करपा जाय म्हूण. तें केलें आमी आनी तातूंतल्यान कांय गजाली ज्यो मुखार आयल्यात जाचेर म्हाका दिसता वेवस्थेन विचार करपा जाय, समाज म्हणून आमी विचार करपा जाय आनी सगळ्यांचीच एक जबाबदारी. आमी खंय चुकपाक लागल्यात म्हाका दिसता हाजेर खूब गंभीरपणान चर्चा जावपा जाय. लौकीक बाब, सुरवात तुजे कडच्यान करता. ही जेन्ना तूं केस पळयता, इट इज नॉट जस्ट अ क्रायम केस. देर आर मेनी लेयर्स टू दीस केस जाचेर म्हाका दिसता समाज म्हणून आमी विचार करपाची गरज आसा. कितें दिसता? प्रमोद, हें जर पळयलें न्हू इन्सिडंट म्हणजे रेप मॉलेस्टेशन रेप तितून हें येयलें, बट तो जो फूल तेंचो तो कशें घडलेलें, एकट्याचो बर्थडे, ते हॉटेलान गेले, हॉटेलान तांकां एंट्री मेळपाक जायना. पयलें म्हणल्यार खंयचे खंयचे लॅप्सीस खूब आहा ताका. हॉटेलान तुका सगल्यांची आयडी घेवंक जाय, थंय लॅप्सीस आहा. तेजे उपरांत ते सगळे एकट्याचो बॉयफ्रेंड, तेजी भयण, ते बॉयफ्रेंडा तेजो फ्रेंड, अशी करून ती रातची पार्टी जाली. ते पार्टी जाल्या म्हणटा एक वेळ ड्रिंक्स बींक त्यो गजाली जाल्याच. ह्यो सगल्यो गजाली आसा पळय न्हू, पण तितून एक अशें दिसता म्हणजे असो कोण तरी क्रिमिनल येयलो आनी क्रायम केलो अशी गजाल जावन ते हितूंतल्यान जाल्या ती एक वेळ तेजें इंटेंशन तशें आसतलें जेणे हें केलां तें. पण तितून ती भुरगीं गेल्ली पळय न्हू, तेंच्यांनी चिंतून आसलें अशें कितें जाता म्हणजे सेलेब्रेशन आसलें, बर्थडेचें कितें सेलेब्रेशन आसलें. आनी आमी हे मुख्यमंत्र्याक मुद्दाम विचारलें तेन्ना कॅबिनेट जाली त्याच टायमार. तेणी असो एक कमेंट मारलो की आमी इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजमाचो दुसरे तरेन विचार करपाक जाय, अशेच प्रकारचे सिग्नल तेणी दिली. कित्याक असल्यो केसी आमी केन्ना केन्ना म्हणटा पळय टॅक्निकल हें आहा भितर म्हणून डायरेक्ट रेप जालो म्हणून डायरेक्ट रेप जालो अश्यो बी गजाली आसता पळय न्हू, ते हितूंतल्यान हितून मातशें ती वेगळें आहा. पण खुबशे लॅप्सीस जाले तर ते हॉटेलान एके पॉयंटाचेर थंय आडिल्ले जाल्यार ती गजाल एक वेळ घडपाक पावची नासली. ती एके प्रायवसी आशिल्ल्या जाग्याचेर ते ग्रूप पावचो नासलो, तेजो सगळो जमलेलो तो. तितून खुबश्यो गजाली आहा, पूण एके वटेन सगल्यांचेर जबाबदारी येता. ही भुरगीं मायनर जी भुरगीं म्हणटा ती पार्टीच्या निमतान भायर आसली खूब टायम, पेरंट्साकूय कन्सर्न आसपाक जाय. सगल्यो गजाली तितून मिक्सअप जाल्या. सो म्हाका दिसता सगळ्या वटांनी विचार करपाक जाय केसी भितर. या जय, तुम्ही कशें पळयता हाजे कडेन? Yeah, what Lokik has said is absolutely correct. As a society, I think there is a failure in the society also because, see, Pramod, आता पयल्यार तूं that party culture is very common, whether you are a minor or a major, irrespective. चेडे चेडवां club hopping, pubs and बी वयताच आसताच. I mean, there is no deterrent for them, to stop them from going there. They whether drinks get us, birthday celebrations or any other celebration, whatever that special day also has been celebrated. Friendship day, मागीर Valentine's Day आसता आनी खूबशे दीस आसता. हे मोठ्या प्रमाणान अशे पार्टीज करून हें करता, सेलिब्रेट करता. The problem is that is one part of the society. Parentsakूय हुस्को आसूंक जाय आशिल्लो. Parents should have actually, at least tracked the kids because they are minors. Maybe call them up and ask them where they are, what they are doing so late in the night. Go back to maybe about 20-25 years back and 30 years back. Parents were showing that concern, saying that आनी एक हें आसतलें की ओके तूं सदांचे पयलीं घरा पावूंक जाय. आतां I don't know whether this is gone astray and maybe parents have let loose their kids and maybe given them that liberty to enjoy, but that is one part of it. Where is our system? आता एक सिस्टमान एक डिटरंट ना. आता even if in the pub, if there is a minor coming in, the pub should be authorized to stop them from entry. They should not be allowed entry there. How did the hotel allow minors and admit them in rooms? First of all, when you give your identity at the hotel counter, you should verify the credentials of that person. Yeah. If a person is a minor, definitely you should not be giving that. That means there is a system flaw also. Yeah. So considering all of this, I mean, एक collective विचार करचो पडटलो की system, hotels definitely have to up their sleeve. I mean, you cannot allow these things to happen because it could happen to anybody. फाल्यां हेंका जाल्यार आनी कोणूय असो येवंक शकता. येताय आसतले न्हू.
So that means could be the hotel has colluded with these people who have come there and allowed them that this thing, because some of the hotels even rent out their rooms on hourly basis. So एक खूबश्यो गजाली जाता that the maybe the department has to get into that aspect, and one good thing has done is that it suspended the license of that hotel. That's a good thing. These kind of deterrents have to be set. And penalties, cancellation of licenses, things जावंकूच जाय, otherwise change जावचें ना प्रमाण. म्हाका बरें पांडुरंग बाब, म्हाका एका सरान सांगिल्लें खुबशी गजाल की समाज कसो बदलला का म्हणून. आनी म्हाका बरें एक एग्जाम्पल दिल्लें की तो म्हणपा लागलो तूं जेन्ना ल्हान आसतना शाळेंत वतालो तेन्ना म्हणपा लागलो युनिफॉर्म घाल्लो भुरगो जर इंटरवल सोंपतकीर जर बाजाराक दिसलो जाल्यार एक 4 तरी दुकानदार तुका विचारताले खंय भोंवता रे काय म्हणून. दुकानदारूय न्ही ते पसरकार ते आमगेले, ते विचारताले खंय भोंवता, जालें मरे इंटरवल. सो युनिफॉर्म घाल्लो भुरगो जर इंटरवल जावन सुद्दां जर असो तुगेलो भोंवतना दिसलो जाल्यार एक 2 जाण तरी विचारताले, तातले 2 जाण तरी सांगताले बापायक फोन करून सांगू रे काय म्हणून, हेंय विचारताले. सो समाजाक दिसतालें की एक युनिफॉर्म घाल्लो भुरगो ही आपली जबाबदारी, ही फक्त पेरंट्साची किंवा शाळेची जबाबदारी न्ही. आज अशें जालां, पयलीं मागीर आमगे पसरकार उरले ना आनी युनिफॉर्म घालूं किंवा युनिफॉर्म घालपाक घालनाशिल्लो भुरगो आसूं, तो जो थंय दुकानदार आहा जो खंयच्यान तरी आयला आनी ताका तो भुरगो दिसता, तो त्या भुरग्या कडेन गिरायक म्हणून पळयता, तो त्या भुरग्या कडेन आपली जबाबदारी किंवा समाजाची जबाबदारी म्हणून पळयना. आनी अशी एक विचित्र परिस्थिती भितरल्यान आमी सद्याक वतात. ही केस जेन्ना तूं पांडुरंग बाब पळयता तुका खंय खंय फेल्युअर्स दिसतात? फेल्युअर प्रमोद मेन म्हटल्यार म्हाका दिसता की फॅमिली पेरंट जे आसात न्ही, पालक, आमचे पालकत्व जे आसात तितून म्हाका दिसता खूब गाळपणां जावपाक लागल्या. हो जो पयर ज्या हॉटेलान कळंगूटच्या घडला तेजें लायसन म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंटान कॅन्सलूय केलें, हॉटेल महादेव, बरोबर. सो पालकांची म्हाका दिसता जबाबदारी हितून प्रमोद खूब आसा. भुरग्यांक बाबा खंय धाडप, भुरग्यांचेर वॉच धरप. आतां अशें न्ही की डिक्टेटरशीप जावपाक जायना फॅमिलीन, हें म्हाका मान्य आसा. भुरग्यांक काय स्वतंत्र मेळपाक जाय, पूण इतलें न्ही. ही जी केस पयर जाल्या पळय ती एक केस न्ही. असो रिकॉर्ड हे सांगता की रेप आनी मॉलेस्टेशन केसींतलो जो स्टडी सांगता किंवा तूं जर क्रायम रिकॉर्ड ब्युरो हें चॅक केलें जाल्यार सांगता की तुज्या लागची जी व्यक्ती आसा ती ह्या हितून चड धोकादायक आसता. ह्या हितून हे सगळ्या पालकांकय खबर आसा, शिक्षकांकय खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसता. सो आमी अशा फ्रेंडांचेर विश्वास दवरूनच भुरगीं वतात आनी हे तातूंत इन्सिडेंट घडटात. गोंयांतले जे क्रायम हितून जो रिकॉर्ड जो वाडटा गोंयांतलो तो फॅमिली आनी फ्रेंड सर्कलांतल्या क्रायमा खातीर. आनी हो जो क्रायम जाला हो सिस्टमीक आमी रिस्पॉन्सिबल धरूं शकना किंवा पुलिसाकूय काय म्हणूं शकना. ही त्या हॉटेल मालकाची तुवें जे बरो मुद्दो सांगलो की तांकां फक्त गिरायकाचे आतां पडलेले आसा. ही ह्या हॉटेल मालकांचे अशे कोस्टल बेल्टान कितलेशेच जाग्यार अश्यो गोश्टी घडटात. पबांनी रातचो जर तूं गेलो जाल्यार कितलींच बारीक बारीक भुरगे थंय दिसतले, त्याचे तुका पयल्यार कळटा की बाबा हेजी 18 बी नसतली म्हणून वर्सां भुरग्याची. त्या अशे भुरगे कितलेशेच गाडयो घेवन भोंवतात, स्कूटर मोटरसायकली कारी घेवन भोंवतात, जेंच्या कडेन लायसन्स सुद्दां नासता. सो म्हाका दिसता पेरंटींग हो जो पालकांचो विशय न्हू तो हातून म्हाका दिसता केंद्रबिंदू रावपाक जाय आमच्या चर्चे भितर, किंवा फाल्यां जर कितें घालतलो गायडलायन जाल्यार की ह्या भुरग्यांक की मातशी अशी बेश्टी पातयेव नाकात म्हणून. हे क्रायम घडटात, हे क्रायम हे तुवें म्हटलें क्रिमिनल येवन करूंक ना. जे आमी मर्डर बी पळयतात किंवा जे अननोन हेजेर रेप केसीस जातात त्यो ह्यो न्ही, ह्यो नोन जाणा आशिल्ल्या मनशांनी केल्ल्यो गजाली. सो ह्यो जर टाळतलो जाल्यार म्हाका दिसता पेरंटींग पालक सावध रावप पालकांनी आपल्या भुरग्या प्रती ही म्हाका दिसता काळाची गरज. अत्यंत महत्वाची गजाल. सामकी